ही जी हैसर स्वीट लेकार वचपाक आमच्या भाट्यांतल्यान जो रस्तो आहा तो थंयसून आमी केल्लो आसा। 1-2 मिटर आमी स्वताच्या पयशांनी केल्लो आसा। तेचे फुडें जी खडपां आसात स्वीट लेकार वचपाक ती खडपां लोक कितके पडटात कळना आनी ते वयता जाल्यार वाटच ना, पाण्याची भरती इली काय ना का लोक थंयसून रिटर्न येतात। आतां हयसर खंयच्या राज्यांतले लोक इतके येतात थंयसर जाल्यार रात दीस चलता थंयसर पावस गीम चलतात कळना पूण थंय रोड ना। आणि दुसरी म्हणजे काय जाल का लायट ना हयसर वलता पर्यंत आसा तेचे फुडें सुद्दां ही 3 फेज हयसर नाच रस्त्याक म्हणटा तो दिवत ना आमी आमच्या स्वताच्या खर्चान हे लायटी घातलेले आसत 3 फेजच ना हयसर 2 फेजीर आतां हे आमचे कांय तरी 100-150 रूम आसा हयसर आमी हेतून 8-9 जाण ओनर आसा वाट जाल्ली आसा पूण ती फुडें जी खडपां आसात न्हू थंयसर लोक कितके निसरानय पडटात कळ्ळें ट्युरिस्ट सुद्दां पडटात तांकां काय खबर आसता न्हू आमच्या गांवच्या लोकांक तरी वाट ही कशी आसा ते आमी उट्या मारून वचूंक शकता पण ह्या ह्या डिपार्टमेंटाक टुरिजमाक सुद्दां कसो तरी थंय हें येता काय तांकां काय येता महसूल येता पण तेंच्यांनी तो खर्च थंय तरी करून ती वाट सारकी करपाची किंवा ही जी वाड आहा ताका टायल्स बसोवपाचे बरें जावचा न्हू आतां हो हरंबल आमचो स्वीट लेक बीच लेक म्हणटा तो खंयच्या जगाच्या नकाशार आहा हेचे आधी कितके तरी आमदार येयले बार्बोजा येयलो खलब येयलो आणि कोण सगळे येवन बघून गेले हॉटेल पूण कोण काय करता कोण तर लक्षच नाही हेचेर हां पर्रीकर जावन गेलो ते दर्यार येतात आनी थंयसून वयतात कित्याक इतक्या लांब चलचा पडटा तांकां अर्दा वर ही पायपीट आमकां करची पडटा आनी ह्या लोकांक करची पडटा हेच्या सरकारान कांय तरी करता आमच्या आमदारानय करता टुरिजमानय करता आतां गार्बेज सुद्दां हांवें कितकीशी जाता राशी पडटा थंयसर हे जे लोक येतात भायले पर्यटक न्हू बियरची बाटली पाण्याची बाटली आणि काय चिप्स आसा तर काडून येतात आमी आमच्या फुड्यान आतां भरतो आणि गार्बेज देतो प्रॉपर रोड करून दिवचे आणि थंयसर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन सुद्दां लोकांक दिवचे अशें तांचे स्थानिकांची मागणी आसा। प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी।